एक नोंदणीत परबी ह्या नव्या प्रोजेक्टा बद्दल जालो तांकां खूब फायदो जातलो. आतां हो प्रोजेक्ट आसा तो जैका फंडेड आसा आनी तो जैकाची जे आमचे पणजी ऑफिस आसा तांचे अंडर घेतिल्लो आसा. आतां तो आमकां हँडओव्हर जातलो आनी ताजें ऑपरेशन आमी करतले. आतां आमी ह्या प्रोजेक्टाच्या अंडर ओव्हरहेड रिजर्वायर मारल्या. ताजी कॅपॅसिटी 7.5 लाख लिटर्स म्हणजे 750 क्युबिक मिटर प्लस ताका पंप हाऊस आसा. 2 पंप सेट्स आसा जाचे 250 क्युबिक मिटर पर आवर ही ताजी कॅपॅसिटी आसा. 2 ते 3 वरांनी येदी व्हडली टाकी भरता. पयलींचे आमचे पंप्स आशिल्ले ते ताका खूब टायम लागतालो आनी आमची पयलींची जी ओव्हरहेड रिजर्वायर आशिल्ली ती 150 ची. सो ही ताज्या परस 5 पटींनी आसा. हाजी मेन एडवांटेज आमची स्टोरेज वाडली. दुसरें रातचें आमकां उदक सोडचें पडटालें तें आतां सोडपाची गरज ना. आतां आमी सकाळचे 5 उदक सोडटले. आनी तिसरें एकदम उदक सोडलें मदीं समज लायट इंटरप्शन जालें जो ब्रेक पडटालो तो आतां पडपाचो ना. टाकी भरली म्हणटकीर कमीत कमी 5 वरां इजिली हाजेर उदक सप्लाय करपाक जाता आनी पंपिंग केलें जाल्यार तो टायमींग वाडटलो. इन एडिशन टू दीस एक आमी सरान इनिशिएटीव घेवन एक स्पेशल लायन फ्रॉम INS हंसा टू न्यू वाडे हाडल्या. प्लस ताजे टॅपिंग्स म्हणजे ताजो जो सप्लाय आसा तो रिजना मुंडी टाकयेक वता, कॉटेज हॉस्पिटलाचे टाकये वता, न्यू वाडेच्या टाकये येता, प्लस आमची जॉगर्स पार्क आसा पळय त्या एरियेक वता. सो असो एक स्पेशली दाबोली खातीर सामको म्हत्वाचो असो प्रोजेक्ट. आनी फ्रॉम आमी इमिजिएटली तो स्टार्ट करतले. आतां सध्या न्यू वाडेचो आनी रेजना मुंडीचो आमी पयलीं इमिजिएटली ताजो बेनिफीट लोकांक दितले आनी विदीन 8 days बाकीचे म्हणटू बेनिफीट लोकांक दितले. प्रॉब्लेम इन अ बिग वे सॉल्व जाल्लो आसा. हे ते व्हडले काम जे आमी अपेक्षा करताले हांव मुद्दाम सांगता आनी यादूय करता लोकांक न्यू वाडेंचे. हांव आमदार जातकच कितली प्रॉब्लेमां सॉल्व जाला. म्हाका पयर आमचे जाणटे थोडे आयले आनी म्हाका सांगचा लागले बाबा सगळे तुका दोश दिता. ते लोक कित्याक सांगिना. आमी तूं येच्या आदीं फक्त 2 वा 3 वरां उदक येतालें म्हणपा लागले न्यू वाडे. हे हांव याद करता आनी कोण हे आमचे भुरगे आहा तांकां सांगता. 2 वा 3 वरां तेय जाल्यार लोक फातोडेचे पयलीं उठोवन उदक भरताले. हिंगा बायलो आसात त्योय सांगतल्यो ना विचारा मुद्दम. हांव येतकच हळू हळू इम्प्रूव जायत गेले पूण हांव सॅटिस्फायड नासलो. म्हाका जाय आसलें पूर्णपणे लोकां जे आमी म्हणटा सगळे टायमाक उदीक आसपा जाय. टँको सगळे कडेन आसा. सादारण ती भरपा तरी उदक येवपा जाय आनी हेजी वेवस्था हांवें आजूच करून हांव मुद्दम सांगता. बाबा बेंडे खबर आसतले रॉ वॉटर तरी आमी तेन्ना ते जुवारी ते पायपलायन करना आसले. आज दाबोले न्हू, वास्को न्हू, कुट्टाडे न्हू, मुर्मुगांव न्हू, 4य कॉन्स्टिट्युएन्सी कितले त्रास भोगपा पडपाचे. इवन तेन्ना हांव MLA आसलो तुमचो तेन्ना मिनिस्टर नासलो. झगडून हांवें करून गेले. सुदीन धवलीकरान आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस कितें आसूं तेजो कॅन्डिडेट म्हाजे तेणें कितलेय प्रयत्न करूं म्हाजे चोडून घालूं जास्त पयशे म्हणून म्हाका डिफीट करपाक. पूण हांवें तेजे थ्रूच करून गेले. म्हाजी कॅपॅसिटी तेकाय कळली. असेंब्ली आमदार आसतना हांवें करून दाखयलें. तेजे फळ आज आमकां टँक घातली आनी पायपलायन ना ते टँकीन उदक हाडपाक पंप करपाक कितें फायदो. हें काम पयलींच जाल्लें. लास्टा ही टँक जाली आनी 750 क्युबिक मिटर टँक जावप म्हणल्यार 7.50,000 लिटर उदक भरपा मेळटलें. लायट सुद्दां गेल्या वयर भरलो आहा तें उदक बाय ग्रॅव्हिटी सगळे कडेन वयतले. न्यू वाडेन तरी प्रॉब्लेम आसपाना. रेजना मुंडी प्रॉब्लेम आसपाना. जे इनडायरेक्ट बेनिफीट मेळटा म्हणटा ते आमी चिखलेय म्हाका दिसता सादारणपणे सॉल्व जातले. आतां 2 पंप आसा हांगा म्हणजे कितें उदक पंप करपाक आनी वन इज नॉट वर्किंग अदर वन बोथ टुगेदर. वन इज स्टँड बाय. हांवें पयलें सांगिल्लें एक स्टँड बाय दवर जाल्यार पंप मोडटा सारको करपाक दिता 8 दीस उदक ना. ही आमकां परिस्थिती नाका. 2 पंप म्हणजे ही वेवस्था. पयले 60 येताले आतां 80 येता. तें जातकच 90 आमकां मेळटले. म्हणजे जे आमी सदां म्हणटा स्वप्न आमचे 24/7 उदक येवपा जाय तेंय हांव तुमकां पूर्ण करून दितलो. ही टँक पयल्यार म्हाका खरें खुश काळजांतल्यान खुश भोगता. कित्याक वॉटर इज अ नेसेसिटी. उदक नासतना रावपा जायना आनी म्हाज्या हातीनसून हें जाता म्हूण. आज ज्यो एरिया हांवें तुमकां सांगल्यात त्यो सारकी बरी वेवस्था जातली उदकाची. खूंय उदक येना थिंगा इंटरनल प्रॉब्लेम बारीक पायपलायन चोक जाला नाजाल्यार कितें ओल्ड पायपलायन म्हूण खूंय लीक जाता ते ताबडतोब आमी दुसरी पायपलायन घालून दितले
लोकल डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क प्रॉब्लेम आसपाक शकता